everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn some more Konkani sentences. These sentences will help you to speak in Konkani language. You have to practice these sentences and understand the meaning of each word. So let's begin. So before we proceed, guys, please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and keep following and share it with your friends and family. The first sentence, put oil. तेल लगाओ. In Konkani we say तेल लाई. Don't drink that. वो मत पियो. ते पीना का. Don't drink alcohol. शराब मत पियो. सौरो पीना का. I told you so many times. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है. हांवें तुका कितले फावटी तरी सांगलां. हांवें तुका कितले फावटी तरी सांगलां. Where you kept all my papers? तुमने मेरे सब कागज कहाँ रखे हैं. तुवें म्हजी सगळीं कागदां खंय दवरल्यात. तुवें म्हजी सगळीं कागदां खंय दवरल्यात. Put more tomatoes. ज़्यादा टमाटर डालो. चड टमाट घाल. I like to cook. मुझे खाना बनाना पसंद है. म्हाका रांदपाक आवडटा. Give it to me. वो मुझे दे दो. तें म्हाका दी. Give that to him. वो उसे दे दो. तें तेका दी. Why are you lying like this? तुम ऐसे क्यों लेटे हो. तू असो कित्याक पडला. Don't come here. इधर मत आओ. हांगा येनाका. How clean the water is. पानी कितना साफ है. उदक कितले निवळ असा. Let's sit here and relax for a while. थोड़ी देर बैठकर यहाँ आराम करते हैं. थोडो वेळ हांगाच बसून विसव घेऊया. I got hurt. मुझे चोट लग गई. म्हाका लागलें. I need to go to office tomorrow. कल मुझे ऑफिस जाना है. फाल्यां म्हाका ऑफिसाक वचपाक जाय. Are you ready to go? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो. तू वचपाक तैयार आसा. It rained so heavily yesterday. कल बहुत भारी बारिश हुई. काल खूब पाऊस पडलो. काल खूब पाऊस पडलो. Doctor is not come yet. डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं. डॉक्टर अजून येऊंक ना. Don't be naughty. शरारत मत करो. मस्ती करना का. Set your hair. बाल ठीक कर लो. केस सारके कर. Mom is calling. मम्मी बुला रही है. मम्मी आपयता. That's enough now. अब बहुत हो गया. आता चढूच जालें. Now I got it. मैं अब समझ गया. म्हाका आता कळ्ळें. It's a dead end. आगे रास्ता ही नहीं है. मुखार आनी रस्तो ना. You can't even do one thing properly. एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे. एक काम सुद्धा सारके जायना तुजे कडेन. एक काम सुद्धा सारके जायना तुजे कडेन. You did this on purpose. ये तुमने जानबूझकर किया है. हे तुवें मुद्दाम केला. हे तुवें मुद्दाम केला. Why don't you listen to me? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती. तू म्हजें उतर कित्याक आयकना. When did I say no? मैंने कब मना किया. हांवें केन्ना ना म्हणलें.
What do I do now? अब मैं क्या करूं? आता हांव कितें करूं? Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and keep following.